सगळीं आमी जेजूक नमस्कार करुया. आनी नमस्कार करतना रातचो आमचो सगळो अणभव ताका ओपून दिवया. बाकीच्यो ज्यो वस्तू आमच्या अणभवांत आसात, चिंतनाच्यो, भावनाच्यो, संबंदाच्यो, हे सगळें जेजूच्या स्वाधीन करीत रावया. हिंचेच वस्तूक आमी चिटकोन रावन आसतना जेजूच्या वतीन केले म्हणटत तो आमकां तातूंतली सुटका स्वतंत्र दितलो आनी आमचें जिवीत भितरल्यान ताचे शांतीन बरोंक लागतलें. कित्याक होच जेजू जाका आमी नमस्कार करता तो आमच्या काळजांनी आसा. आमची कुडींत मनांत ओतम्यान तो जियेता. तोच जावन आसा आमचो धनी, आमचो सोडवणदार, आमचें सगळेंच. ताका हें सगळें ओपून दितना आमी अदीक आनी अदीक खुशालकायेन हिंचेच वस्तूक चिंतनाक, भावनांक, प्रसंगांक चिटकोन रावन आसतना हें सगळें ताच्या ताब्यांत करीत रावया. आनी आमी ताची महिमा आमच्या जिवितान अणभवतल्या. ताचें जिवीत आमचें सोबें घडोवन येतलें. Sacramental Raulolia Mogacha Jesu Sacramental Raulolia Mogacha Jesu Ulpay amchi kaळजा तुझ्या मोगान बोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणाक. उलपाय आमची काळजा तुझ्या मोगान बोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणाक. वै जेजू, तुका आमी दर दिसा साक्रामेंतान आसलेल्या मोगाचे जेजू अणभवता. तुका जितली आमी पळयत आसता तितली तूं आमची काळजां उलपायताय आनी तूं आमकां तुज्या मोगान बोधताय. आनी हे परी तुका एकवटून आसली म्हणटत आमी सासणाच्या सासणांक तुजे बरोबर जियेतल्या. हें सूख आमी आतांच अणभवून तुका आमी महिमा दीत रावतल्या, तुका वाखाणटल्या. आनी कसलेय तर संकश्ट आयले तुका एकवटून जियेता म्हणटत हें सगळें दुसऱ्यांच्या बरेपणा पासत, साल्वसां पासत, परिवर्तना पासत आमी वापरतल्या.
तुका भेटयतले हांव, तुका आमी तें दितले हांव. तुजो आकार आमचे सगळें ओदीक आनी ओदीक ह्या दिसांनी घडोवन येवनी. ह्या दिसांनी आयजथान आमी क्रिस्तांवांचो एकवट आनी एकवटा पासत मागता. तर आमकां सगल्यांक तुज्या देवपणांत ओदीक आनी ओदीक सामील कर. क्रिस्ताच्या ओतम्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी मोचें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. पवित्र कश्टानो म्हाका गोड कोरा. तूं बरव्या जेजू चिंतान म्हाका आय. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोरूंक कदींच दिवनाका. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोरूंक कदींच दिवनाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका वापय. तुजे सोशियो तूं म्हाका फॉर्माय. भोगतां सांगाती तुका वाखाणच्या. तुजे सोशियो तूं म्हाका फॉर्माय. भोगतां सांगाती तुका वाखाणच्या. तुजे सोशियो तूं म्हाका फॉर्माय. भोगतां सांगाती तुका वाखाणच्या. आमी आतां जेजुकाचेर जाल्लेली आसा आनी हे परी आमी सगळीं
आमकां एकवटून आसात. तितल्यांकूय आमी जेजू सरशी हाडटा. जीं कश्टवतात संबंदाक लागून, एकामेकाक समजना, एकामेकाक लेखना, एकामेकाचेर रागात जावन तांकां काडूंक पर्यंत सोदतात, असल्या सगल्यांक जेजू आमी तुजे सरशी हाडटा. जीं पिडेंत आसात, तरेतरेची पिडा तांचे मदें इतली उप्रासलेली आसा की तांकां दोतोराच्या वखदांनी पुरान इलाज मेळ्ळो ना. असल्यांक, पेरीक परिस्थिती नासलेल्यांक आमी तुजे सरशी हाडटा जेजू. आनी जीं कोण जाणटेलीं आसात तांकांय, हे पिरायेर तांकां दुयेंसां जाल्लीं आसात आनी तातूंत तीं इतलीं कश्टवतात. ह्या सगळ्या जाणांक, आमच्या भावांक आनी भयणीक आमी तुजे सरशी हाडटा जेजू. जीं मनांत चिंतनांनी बुडोवन तींच चिंतनां तांच्या मनांत घुंवत आसात आनी हाका लागून तीं कितें म्हणटात, कितें कोत्तात तें नकळत, असल्यांक सगल्यांक आमी तुजे सरशी हाडटा जेजू. जीं भिरांतीन जियेतात आनी हाका लागून तीं कोणाकूच पळोवंक पर्यंत सोदिनात, कोण आयलो जाल्यार इतली भिरांत तांचे मदें आसा. जीं कोण डिप्रेस जालेलीं आसात, ह्या सगल्यांक तुजे सरशी घेवन येता जेजू. जशे भशेन त्या भावार्थ्यांनी आरकाराक जेजूशी हाडलो, तेच भशेन जेजू आमी तांकां सगल्यांक तुजेशी हाडटा. तुजो स्पर्श तांचेर कर, तुजो हात तांकां लाय आनी तूं तांकां पेखोवणी हाड जेजू. पूण जीं कोण कश्टवतात, तुका एकवटून तीं रावच्याक तूं तांकां कृपा दी. आनी हे परी तांचे सगळे कश्ट तुज्या कश्टांत बुडोवन तूं जेजू ह्या संवसाराक सोडवून सुटका हाड. दर दिसा सगळें वायट जायत वता. लोकांची चिंतना पर्यंत वेगळींच जाल्लीं आसात. तांची चिंतपूत जशे भशेन सैतानान तुका ताळणेंत घातलो, तेच भाशेन तांकांय देंवचारान आपल्या ताब्यांत केलेलीं आसात. आनी तीं तुजें पवित्र पुस्तक वापरून दुसऱ्यांक ताळणेंत आनी तुजे सरशी व्हरोंक प्रयत्न करीत आसात. असल्यांक सगल्यांक तुजे सरशी आमी हाडटा जेजू. जीं कोण संवसाराचे चालीक भुल्लेलीं आसात, ताका लागून तीं कोणाचीच पर्वा करिनात, कोणाचेंच आयकना, पूण हे भुलीक लागून आपणाक जाय पळय तशें जियेतात. क्रिस्तांव पर्यंत आसली जाल्यार ती अक्रिस्ती कशी जियेतात, ह्या सगल्यांक जेजू तुजी सरशी हाडटा आनी तुका तांकां आमी ओपून दिता.
जी कोण अभ्यास करतात पूण अभ्यास करूंक जायना, चिंतनांनी ती बुडलेली आसात, तांचे मदें शिस्त ना, असल्यांक आमी तुजे सरशी हाडटा. जी कोण अभ्यास करतात पूण तांकां भिरांत आसा परिक्षेची आनी ताका लागून तांच्यान बरे भशेन परिक्षा दिवंक जायना, असल्यांक तुजे सरशी हाडटा. जी कोण बरें करतात पूण तीं क्रिस्तांव म्हणून तांकां ते मार्क्स दिनात, तांकां फुडें वचोंक तेंको दिनात, असल्यांक सगल्यांक तुजे सरशी हाडटा जेजू. जे कोण हे भाशेन क्रिस्तांवां पासत तांकां दुमाळो दिवंक वावुरतात, ह्या सगळ्यां पासत आमी तुजे सरशी हाडटा, तांचे पासत आमी मागता. कित्याक जेजू तुवें आमकां सांगलां, जे कोण अशें करतात तांचे पासत आमी मागूंक जाय. वय जेजू, ह्या सगळ्या संवसारांतल्या मनशां पासत आमी मागता, जे कोण संवसाराचे चाली पोरमणे आपलें जिवीत सादतात आनी संवसारांत त्या चाली पोरमणे रावन दुसऱ्यांक ती तातूंत ओडून घेवंक सोदतात, ह्या सगळ्या जाणांक तुज्या ताब्यांत आमी कोत्ता. Lord Jesus, you have given us
yet another day, yet another opportunity to show your love, mercy, and compassion to all those whom we encounter. And therefore, with grateful hearts, we come before you, Lord. With great joy, we are here in your presence. Even though the pandemic has made it difficult for us to be physically present through various forms of media, we have come before you. And Lord, we know that you always want the best for each and every one of us. You give us what we need at the right time. And as we see in today's gospel, Lord, there is a time for everything. And you expect us to live in the moment, to cherish the moment in which we are living in, to relish whatever is happening in the present. You exhort us not to be too preoccupied in the past and thus miss the present. You also tell us that there is a time for everything. There are some times when old things are needed to be put into practice, when at times there is a need also to change with the times, to adapt to situations. And keeping this message of yours in mind, we place before you, Lord, all our petitions, all our prayers, all our sorrows, all our difficulties, we place them before you, Lord. We continue to pray, Lord, for all the victims of the COVID-19 pandemic. We ask you, Lord, to heal them. We pray especially for the doctors, the hospital staff, the medical authorities, all those doing research, as well as those who are involved in the decision-making process. We also pray for all those who are seriously ill due to the pandemic. We especially remember Francisco Pereira in our prayers. We also pray for all those who are answering the exams, those who are preparing for a job interview. We ask you, Lord, to shower your blessings upon them and give them good health of mind and body. We also continue to pray for all those who have gone away from the church. As we celebrate the Christian Unity Week, we ask you, Lord, in a very special way, to work through the various elements and help unite something that is yours. We also pray for all the elderly, all those in the home for the aged. We continue to pray for peace in the family, in our neighborhood, at our workplace, in our school, colleges, etc. We ask you, Lord, to be with us throughout this day. As we go about this day, Lord, we ask you for the grace. We ask for your blessings so that today we may be able to live as worthy sons and daughters, and in everything that we may do,
we may proclaim your good news. वै जेजू, सगल्यांनी जांणी आमचे कडेन मागण्यांची विनंती केलेली आसा तितल्यांकूय आमी तुजे स्वाधीन करून तांचेर तुजो आशिर्वाद पाठय म्हणून आमी मागता. सगल्या जाणांक तुज्या येवजणे प्रमाणे बरेपण फावो कर आनी तांकां तुजे सरशीं अदीक आनी अदीक भितरल्यान ओडून घे. तुजेरूच पातयेवन जिवोवच्याक आनी तुजें सगळें बरेपण तांच्या जिवितान उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान दिसच्याक आनी दुसऱ्यांनी तें अणभवच्याक. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा धर्म नवो दोत्ता सैमाचे विशय आमचे घुस्पोटात गुटा मुखार तिरवाडो आमचो बावार्थ सोयमोर्ते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जय दिवोन पुताक ताच्या मुरगोटून काळजांत तोडा वंदुया वाकाणुया उपजोल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्यांक संस्कार को खातेपणान मान दिवया सासना सासना. तुवें तांकां सोर्गीचो उणो दिलोय सगल्या स्वादाचो उणो तो मागुया. देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तुजो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, दी म्हाका काळीज, दी म्हाका काळीज, तुज्या काळजा सारकें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, दी म्हाका काळीज, दी म्हाका काळीज, तुज्या काळजा सारकें.